शेनवारा पणजे बस स्थानकार परत एक फावट खासगी बसवाले आणि कदम बसवाल्यांमदीं वाद जालो। ह्या संदर्भात कदम महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान घडणूक थळार वचून ह्या वादांत स्वता लक्ष घालें। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजिल रॉड्रिगीस आणि गौतम शिरोडकार। आम्ही जर कदंबाचे फोट सांगता जाल्यार आमी त्या कदंबा विरुद्ध आनी कितें उलयता जाल्यार आमकां दिसता तुमी एक्शन घेया ना म्हणना। ह्या गाडये परमीट ना, गाडी व्हरून भितर वडया, पूण तुमी येवन माननाका हांगा डायरेक्ट 50 जण 40 जण एक कडेन जावन माननाका। तुमी आमी म्हणटा तुमी जेन्ना हें करता, तुमी बाबा आडयता कितें करता, तुमी पुलीस कंप्लेन करा, तुमी RTO सगळें दिया आनी तुमी सगळे बाबा लिगली चला। हांव म्हणटा लिगली वता, तुमकां येवन हांगा मारपा रायट ना। बसीन बसलेलो आगारा वयतालो, तेणें कदंबा हाडली आडवी घातली आनी ते सगळो स्टाफ येयलो तेजो कदंबाचो आनी गाडी सोडिना जालें म्हणून हांव देंवलो आनी हांव म्हाजो मोबायल काडलो, शूटिंग काडपाक स्टार्ट केली। शूटिंग काडटा आसतना म्हाका म्हणपाक तूं दादा जाल्यार शूटिंग काडटा, म्हाजो मोबायल घेतलो आनी म्हाका मारपाक स्टार्ट केलो आनी हांव घरा वच म्हाजी मोटरसायकल ऑलरेडी सर्विसींग सेंटराचेर आहा फोण्या। खातीर हांव येयल्लो पणजे, म्हाजें अशें काम आसलेलें पर्सनल, हांव येयल्लो मुद्दाम बसीनूच येयल्लो, कित्याक 10 पावलो म्हाजें काम जावन घरा वयतालो। तुका मारलो कित्याक फोन व्हिडिओ काडटा म्हणून मला हांवें उलयन सांगता की तुका कोणें रायट दिला काय म्हणटा ते शूटिंग काडपाक। म्हाजो हांवें तें सांगलें म्हाजो पर्सनल मोबायल, हांव म्हणलें जाय तें करूंक शकता म्हणलें। कितें जे आतां तो काल जावन झगडी जावन सुद्दां आयज परतून तेंच्यांनी आमकां मारला म्हणल्यार तांकां कोणाचोच भंय ना। जे कोणें मारला तेंचे आमी तुमकां जाय जाल्यार फोटो तोंड दाखयता सगळे, आनी परचोय कोण तांकां तुमी पुलीस स्टेशनार हाडून अरेस्ट करची। बाबा आमी तांकां मारूंक वचोना, आमगे फक्त एकूच आसा डिमांड कितें तांकां तुमी कितें तरी स्ट्रिक्टली एक्शन घेया। सोमार सकाळी नाव दी मोडार ती कमिटी फॉर्म करून आमी येता, सगळे येता, मिटिंगेक येता, कमिटी फॉर्म करता आनी एक आमी तुका जाय मिटींग घेता मोडार तुमचे डायरेक्टर हांव एक्शन घेतलो न्ही कितें आमी चुकले जाल्यार हांव ताका तूं मानपाक येतलो न्हू। वी हॅव गॉट ए सिस्टम न्हू। तूं पण कितें जाणा तूं इशू कितें KDC ड्रायव्हर स्लॅप ट्रॅफिक पुलीस तेजे फोटोग्राफ आहा, ताका व्हिडिओ आहा। आतां पळय गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट चयला न्हू, आतां पळय हांवें न्हू साहेबाक कितें सांगलां, फायनल हें कितें केलां तेंचे म्हणणें कितें आहलें कदंबाचे, कितें हांव PSIच्या उड्यान सांगता तरी एकदां, तेंचे म्हणणें कितें आहलें की तेजे गाडयेक परमीट ना न्हू। आमी मिडिया मुखार साहेबा चेअरमॅना मुखार तेचे गाडयेचें परमीट दाखयता, साहेबान कदंबाचें परमीट चॅक करून या, कदंबाचें परमीट तूं चॅक कर, बसकारांचो आसा प्रूव करून दाखयता न्हू। तुका घे फुडलो स्टेटमेंट कंटिन्यू कर। ज्या 2012 जे पळय BJP सरकार येयले, ह्या सरकाराच्या कार्यकाळान कदंबा बरोवन दिता आमकां 125 गाडयो नव्यो चालू केल्यो आनी जर आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन जर मागले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सांगता की आमी फक्त 2 गाडयांक परमीट दिला, त्योय बी खंयसर अल्टो ना। म्हणटकूच 125 उरलेल्यो 123 गाडयो खंयसर कोणाच्या आशिर्वादान चालू जाता हेची चवकशी जावपाक जाय। जर आयज तर कदंबा ऑपरेटर आनी प्रायवेट ऑपरेटर आमचें म्हणणें कितें, पुलीस हांगासर आसा आनी RTO आफोवचे, RTOन आमचें परमीट चॅक करचें, जर गाडयेक परमीट ना जाता ती एक्शन घेवनी, जर कदंबाक परमीट ना कदंबाचेर एक्शन जावपाक जाय। विदाउट परमीट कितलो तें चलयलो कितें विदाउट परमीट कदंबाच्यो मोस्ट चडान चड गाडयो विदाउट परमीट चलता आनी 192A एक्टाचे 192 ब्रॅकेटान A हे सेक्शन वायोलेट जाता। हे डायरेक्टराक आमी टायम टू टायम बरोवन दिता, पुणून डायरेक्टरा कडसून एक्शन घेतली वचना। एकदां एकाच इन्स्पेक्टरान कदंबाच्यो गाडयो चॅक करपाचो हांगा प्रयत्न केलो, त्या इन्स्पेक्टराक इमिजिएटली हेंच्यांनी ट्रान्सफर केलो हांगासून। सो हिंगा आतां एक 3-4 इशू आहा। एक इशू आहा की एक एलिगेशन आहा की आमचे कदंबा बसी विदाउट परमीट चलता म्हणून, आनी एक इशू जालो की तेंची बस आडयले म्हणून काल पयर। हांव काल पावोन ना, पूण आयज येयलो तेन्ना ते अजून तो काल तो इशू सेटल जावन ना। आतां इन्फॉर्मेशन आतां म्हाका जालें न्हू, सो हांव आमचे डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी करतलो, आय फायंड आउट आमचें कितें एक्शन आहा जाल्यार हांव इनिशिएट करतलो। पूण आमकां रिक्वेस्ट आहा चोय, आमकां रिक्वेस्ट येता न्हू डायरेक्टर आसून आमी आतां कदंबा आमी रूट्स ऑपरेट कोत्ताय, कोण प्रायवेट ऑपरेटर वचनाय थिंगा, आमी रातचे कोत्ताय सकाळी फुडें कोत्ताय ऑपरेशन, लोक ना तेन्ना। सो इट इज नॉट डॅट आमचे टोटल ब्लेम ना फॉर ऑपरेशन वायज। आमकां रिक्वेस्ट येता लोकांचो की आयतारा बसी आसना म्हण गांवांनी,
त्यांना आम्ही ऑपरेट करतो बस ऑपरेट करता It is not violation of certain no sections. see now like say violence section that we'll see after no But sir, they are saying in front of you that the allegations are there, no allegations are anybody can put. So no. you see these allegations as false. No, I'm going to inquire this allegation and then I'll get back to you. कितक्या वेळान इन्क्वायरी करतले कदंबा डायरेक्ट हांव मुंगडारे म्हणलें लायक इन्क्वायरी लायक कंडक्ट करतलो लायक विथीन लायक 2 वर्किंग डेज and then we will ते आमचे समज स्टाफ चुकला जाल्यार I'll take action against them. Are you aware that such things are there that certain sections of this This operational like issues have been brought to my notice now. And I have been interacting with bus owners in Kankon, bus owners in Vasco, bus owners in Kurchorium, and that is the first time. I'm actually sorry that I didn't interact with them here. But आता interaction गेले. I will take a grip of the situation and I will settle the issues. All the issue काय ना. See, we are in the same transport. issue is